जेन्ना गोवा फॉरवर्ड हे स्थापन केल्लें तेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ली आनी तेन्ना आमी सांगिल्लें की गोवा फॉरवर्ड म्हणल्यार एक राजकीय चळवळ म्हणून आनी ती चळवळ गोंयाक फुडें व्हरपाक आनी जेन्ना इलेक्शन येतात तेन्ना गोवा फॉरवर्ड म्हणटा ती इलेक्शन मोडाक वतली. ताजे नंतर म्हळ्यार जानेवारी साकून आतां पसून आमी खूब लोकांक गोंयभर मेळ्ळे, युवकांक मेळ्ळे. हालीं गेल्ले 1 म्हयने आमी वेगवेगळे गोंयच्या भागांक वचून ल्हान ल्हान युवकाची मिटींग घेतल्यो आनी आमी अशी निश्कर्शाचेर आयल्यात की हे चळवळ फुडें व्हरपाक युवकाचीच गरज आसा. कित्याक द यूथ डज नॉट हॅव द बॅगेज ऑफ द पास्ट. They don't have the baggage of past and they don't have the baggage of culture, something to be taken forward, the past. आणि जी पळय प्रश्न गोंयचे मुखार आसात ते मागीर एमओआयचो जावं ना जाल्यार ड्रग्सा जावं ना जाल्यार एनवायरमेंटाचो, तो हे प्रश्न युवकच लॉजिकली आनी सायंटिफिकली फुडें व्हरपाक शकतात हे आमी निश्कर्शाचेर पावले. आनी त्या खातीर आमकां दिसता गोवा फॉरवर्ड ही चळवळ फुडें व्हरपाक पॉलिटिकल राजकीय चळवळ म्हणून आमी गोवा स्टेट फूड डे हो एक कॉमेमोरेट करतले आनी दुसरी सायडीक तेच दिसाक आमी स्टेट यूथ कॉन्क्लेव घडोवन हाडटले. तातूंत भितर सुमार 1000 युवक तांचो सहभाग आसतलो आनी गोवा फॉरवर्डाची राजकीय चळवळीची मशाल आमी तांच्या हातांत दिवपाक सोदतात. कित्याक युवकांनी गोवा फॉरवर्ड ऑर्गनायझेशनल लेवल आनी इलेक्टोरल लेवल फुडें येवपाक जाय. आनीक म्हळ्यार हीच एक यंग फेसस आनी न्यू फेसस गोंयाक एक आमकां जाय तशी सरकार दिवपाक शकतली हे आमी निश्कर्शाचेर पावल्यात. आनी त्या खातीर राजकीय नेतृत्व हे गोवा फॉरवर्ड ऑर्गनायझेशनल सेटअपा भितर आनी इलेक्टोरल सेटअपा भितर आमी हाडपाक सोदतात. वो स्टेट युवक कॉन्क्लेव जी पळय जातली ताका मार्गदर्शन आसतलें आमचे वेंडेल रॉड्रिक्साचे. वेंडेल रॉड्रिक्स वूड बी द मोटिवेशनल स्पीकर for the youth, because we want that the youth should get ignited and he would guide the youth how through their energies they can take Goa forward. आणि ताजी नंतर मागीर युवक उलयतले आनी ते युवकांतल्या उलोवपांतल्यान मागीर जो पळय गोंयचे खातीर एजेंडा पळय आसा युवकां खातीर एजेंडा ताजी फॉर्मुलेशन जातलें.